भायर भितर कशें जाता जे भायर भितर उरता आसतना तें सारकें इंजिनियराची भाशेन अब क्या करूँ मालूम है, और एक इंजीनियर कल से ज्वाइन कर रहा है सर, कल से सीनियर इंजीनियर और ज्वाइन कर रहा है सर, और स्पीड अप भी हो जाएगा नेक्स्ट आगे आगे चलकर ऐसा तरह से हो गया, गलती हो गया ना सर। एक बिल में मिला, मैंने उठा के बाहर डेमोलिश करके फिर वापस करना पड़ेगा। हांगा आमी पळोवपाक गेल्यार काम खूब स्लो चल्लें आसा आनी तुमी न्ही कंप्लेनी तेमकां कॉन्ट्रॅक्टराक सांगलें आसा, हे कित्याक लागून जाता हांगा? हें म्हणल्यार कितें आसा, आतां ऑलमोस्ट म्हाका ते जानेवारी काम चालू जालें, तेज नंतर 2-3 म्हयने काम स्लो चल्लें तें, आनी 2-4दां आमी बी येवन पळोवपाक ट्राय केली, तेन्ना हिंग कोणालें सारकें आमकां आन्सर बी मेळना. कोण ती जी सोडाची कोण ती लेडी आसली पळय सुपरविजनाक, तिका हांव 2-3दां फोन बी केलो, ती 1-2-3दां म्हणपाक आपूण वाटेर आसा, कितें येवपाचें पोस्टपोन जालें आनी हें तें. हांवें म्हणलें म्हाका प्लॅन पळोवपाक जाय, तर म्हणपाक ती पणजे आसा, तेन्ना सुद्दां हांवें विचारलें तेका स्ट्रक्चर आनी जो हिंगा प्रोजेक्ट हिंग चलता तो प्लॅन पणजे कसो जातलें म्हणून हांवें गडबडल्या भशेन जावंक लागलें. मागीर तेच 2 टायम मागीर आमदाराक म्हणलें, आमदार तूं मातशें लक्ष घाला, आनीक नाल्यार तें काम स्लो जातलें आनी क्वॉलिटी सारकी ना तेका. मागीर तेन्ना म्हाका आमदारान बी आश्वासन दिलें आनी चेअरपर्सनाक म्हणलें, तेन्ना तेमी एक जॉयंट इन्स्पेक्शन करया आमी थरयलें आनी आज आमी सायटीर आयले. आतां आमदारान सांगलें तशें तेका सरळ डायरेक्ट वॉर्निंग दिला, नेक्स्ट टायम जर तुवें कामाचें कितें दिसलें तर डायरेक्ट डेमोलिशन करून परत प्रोजेक्ट चालू करचो पडटा, स्ट्रिक्ट वॉर्निंग दिल्लें आसा. रामबाब, आतां हांगा पळोवपाक गेल्यार पिलर्स वांकडे तिकडे घातले आसा आनी कांय जाणां तुजी कंप्लेन आसा उदकय घालना म्हणून. ना उदक घालना अशें म्हाका दिसता. तो म्हणटा आपूण उदक मारता म्हणटा, पूण आतां ताका परत वॉर्निंग दिलें आसा आमी, सगळ्या क्युरींग जावपाकच जाय. क्युरींग जायना जाल्यार कित्याक तो पावडर हेजो तो पावडराचे जे कलम जे करता ते पावडराचेच करता, बीम पसून पावडर रेवना, यूज जायना म्हणटकीर तें क्युरींग भरपूर जावपाक जाय, नाजाल्यार तशी आमची रुबी जाल्यार तशी जावपाक जायना. कित्याक आमदारान सांगलें का, आतां आमदार आमकां सदां सांगतालो आनी जे आमगे धिरज बिरज सदां सांगताले, आमगे कावन्सिलर वचून इन्स्पेक्शन करया, पूण सदां लॉक उरताले. हय, आतां ताका सांगलां आमी लॉक करपाक जायना, तुगे प्लॅन आसता डिस्प्ले कर म्हणला. हय, कित्याक आमदार फाटीं म्हाका आमदार म्हणटालो आतां स्लो चलता म्हणल्यार तुमी एक मिटींग घेया, किंवा धिरजान सांगता म्हाका मिटींग घेवन उलया म्हणून. त्या खातीर कॉन्ट्रॅक्टरा आमी आपोवन हाडला आनी आज मिटींग घेयला आनी ताका आमगे MLAन वॉर्निंग दिला, म्हणजे फुडें कितें जर जाय तें डेमोलिशन करचें पडटा म्हणून, दुकान परती करचें पडटा म्हणून. कित्याक काणकोणकारां आनी आमकां जो म्युन्सिपालिटी जागा आसा तो ल्हान आसा, जेन्ना ही बेगीन बिल्डींग जाल्यार आमकां बरें पडटा. आमचे जानेवारी दिले तेका, आज कितले म्हयने जाल्यार परत जानेवारी 1 वर्सा येयले, पूण तो आपूण 18 म्हयन्या कंप्लीट करता म्हणलो न्हू तेणी. आतां कितले पसून कंप्लीट करता पळोवया. तो एक बऱ्याच दिसां पयलीं म्हाका कंप्लेन आयली की काम ह्या बिल्डिंगेचें स्लो चल्लें आसा. तशें पळयल्यार हो प्रोजेक्ट आसा की सबंद काणकोण म्युन्सिपालिटीच्या लोकांची एक ड्रीम आशिल्ली की जी जुनी बिल्डींग आसा ती जें कामकाज चलोवपा खातीर पावनाशिल्ली. त्यामुळे एक बरी सुसज्ज अशी म्युन्सिपालिटी बिल्डींग जावची अशा दृश्टिकोनांतल्यान सरकार आमचोय प्रयत्न आशिल्लो. म्युन्सिपालिटीचे जे नवीन चेअरपर्सन आसा तांचेय आसा, रमाकांत बाबा आसा तांचेय दिसतालें. त्यामुळे काम खूब स्लो चलता. त्या दृश्टिकोनांतल्यान कॉन्ट्रॅक्टर आनी ह्या दृश्टिकोनांतल्यान की सायड इन्स्पेक्शन करून व ताका गती दिवपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान आज आमी विशेश करून आयिल्ले आसा. ह्या बिल्डिंगेचें काम एक बरे तरेन जे लोकांक अपेक्षीत आसा की जे टेंडरांक आसा त्या पर्यंत जावचें ही अपेक्षा आसा आनी ती अपेक्षा फुडल्या कांय दिसांनी तांणी पुराय करता अशें तांचे आमकां दिल्लें आसा. त्यामुळे ताजें बारोबार जें आसा ताजें सायड इन्स्पेक्शन जाता.